दिव्यवाणी 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 Argado da Semian Jesu, oblatu da Semian Jesu. Jesu Cristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका आयताराच्या सुवार्तेक स्वागत सुस्वागत. हर एका मंगळारा दिसा मुकल्या आयताराची सुवार्ता वर्गड करता कारण इतलेंच हे 5 दीस तुम्ही ही सुवार्ता नियाळन आयताराच्या युकरिस्तीक बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक हांव तुमका एक मजत जावन ही सुवार्ता दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो मुकलो आयतार साध्या काळाचो 22वो आयतार 22nd संडे इन ऑर्डिनरी टाइम. ह्या वर्साची डेट ऑगस्टाची 28 म्हणजे ऑगस्ट 28 पडटा. एक डिबोर आमी मागया. सर्वीस बाबा गणिका कुळदारा तुका अर्गा मोगळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नावाक हांव महिमा दिता. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बोर. 22व्या आयताराची लितुर्जी आमी ह्या लितुर्जी तयाराय करचे वखदां ही वाचपां आमकां जाणवाय दिवन दित, पवित्र आत्म्यान बरोवन दित आनी बरी तयाराय करून आमच्या बिरगजींत आमच्या बिरगज कुटुंबासमेत तुका अर्गां वगळाप दिवंक आमकां कृपा दिवन दी. ही सुवार्ता परगट करून म्हाका सगळींची जाणवाय दी सोमया आनी सर लोकांची त्या समाय तुका समर्पण हांव मागता. मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी वाचपां आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. हांव स्वर 3 ओळो 17 तावन 20 आनी 27 तावन 28. सिराक चॅप्टर 3 वर्सेस 17 to 20 and 27 to 28. म्हज्या पुता तुजें काम कालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतले मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं वडू तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा, पातकी पातकाचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वखद ना, कित्याक कोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा, चित दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. हाचे अंतर्गीत 6:8 तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. पूण निती वोद देवाच्या सदऱ्या मुखार संतोसतात, आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापूय आनी विधवेचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोवंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुडका दिवन सुकेस्त करता. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. देवा तुज्या उदारपणान येतेस्त पावस तुवें धाडलोय. कोरपोन घार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सफळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तुमी इस्रायल घरा बरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारकू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सरा नाकात, सोरूंक नात. तुमी इस्रायल घरा बरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारकू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सोरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें दाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरेचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचे गरजणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जीवन देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सारल्यात.
थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दावाच्याक जमल्यात आनी सरकार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यात. सर मनशांची जडती करतल्या देवा हुचीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या संकर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजें झू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका म्हणटा सोमी, कित्याक बळ्या आनी कळत्या काळजोसो हांव सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता चॅप्टर 14 वर्स 1 7 to 14. लुकाचो एवांजेल 14 वसवर वळी 1 7 ta 14. एक साबाता दिसा जेजू फारिजेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरात जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकळी ताका पारोत कर्ण आसले. जेवणाक आपयिल्ले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विसून काडटात तें पळोवन जेजू तांच्या लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणीय काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरवीं चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत, तवळ तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेचय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस, तवळ तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदुआ सांगता बसलेल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाक स्वर्तो करता ताका देव कावतो करतलो आनी आपणाक कावतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका, कित्याक तुवें आपयिल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें रण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कोरड्यांक आपय, तवळ तुजें रण फारीक करूंक तांच्या लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची तिनी वाचपां आमी नियाळया. आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां पयल्या वाचपान सांगता खालतो जा, तवळो सर्वेस्परा हुजीर तुका दया मेळटली, खालत्यांक देव वर्तो करतलो. हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें, तुमी सियोन पर्वता मुखार उबी जाल्यात, जिवान देवाच्या शाराक तुमी लागीं सरल्यात. आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलांत आपूण आपणाकच वर्तो करतल्याक देव कालतो करतलो आनी आपूण आपणाकच कालतो करतल्याक देव वर्तो करतलो. कालतेपण या कन्नडी भाशेंत सांगतात नम्रते, इंग्लीश भाशेन ह्युमिलिटी भारी गरजेचें. एक मनीस कितलो वर्तो जावं दितो, ताचें तें कालतेपण ना जाल्यार सक्कड वेस्ट. कालत्याक देव ऊस उबारता. आसतोडेपोटी आमच्या थंय हें कालतेपण ताका विरोध कितें? अहंकार, अहंभाव म्हणटा आमी, अहंकार, प्राईड. जोप्रो आमी विविध उद्यानी ह्या संवसारांत आसता. एक अधिकारी त्या उद्यानांत कालतें जावन येवंक साद आसा. ताच्या अधिकाराच्या वरवीं चड ताच्या कालतेपणांनी मोग चड प्रभाव घालता. जोंपर एक विकार जावन म्हज्या जिवितांत अहंकारान हांवें अधिकार चलयन जाल्यार, ह्या म्हज्या लोकां कडेन मोगान आनी कालतेपणान हांव जियेन जाल्यार मस्तू तफावत आसा. एक हेडमास्टर जावं बरो एक CEO जावं बरो एक अधिकारी
आतांच्या काळार म्हणटा MLA MP थोडे अहंकार दाखयतात पडतात एक दीस पूण मोगान कोण सेवा करतात त्या खातीर आज गरजेच्या खंयचे हांगा जेजू कितें आपोवणें दिता पयली बसका पयलो जागो पयलें नांव हें सकट देवान आपोवणें दिवचें जावन आसा तेनी आमकां तें गरज ना देव आपोवणें दिता खंयच्याक कलत्यापणाक देव आपणाकच घालतो करता पण ह्या देवान हो संवसार रचलो देवाक बरो दिसलो सगळें रचलें ताणें आनी देव कितलो घालतो पळया ताच्या कलतेपणान ताच्या मोगान ताणें रचलें कोणेय ताका अधिकारान सांगूंक ना आमकांय ताणें कलतेपणान आनी मोगान रचलां त्या खातीर आमचें तें कितें दिसत तें देवाच्या कलतेपणान देवाचो मोग ताणें रचलें कशें रचलें संपूर्ण रचलें पूण आमकां कळीत आसा पातकान सर नाश केलें कशें पातक आमचें कलतेपण नाश करता आमच्यो ओटण्यो आमचें कलतेपण नाश करता आमचें तें असो हांकार आमचें कलतेपण नाश करता आमचो स्वार्थ कलतेपण नाश करता आमचो पोटसाड कलतेपण नाश करता आमचो मोसोर कलतेपण नाश करता आमचो द्वेष कलतेपण नाश करता झोंपरो आमची अनैतीक जिवीत कलतेपण नाश करता त्या खातीर आज कलतें जावचें आसा पळय तें वर्तें देणें आज ह्या लितुर्जींत आमी येता जेजू ताकाच कलतो केलो आमी म्हणटा जेजू कलतो जालो खंय कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो सिरसाचे पांय धुवचे पर्यंत तो कलतो जालो तर कलतेपण एक देवाचें देणें कलती जाल्ल्यान कलत्या काळजान मंदिरांत हांव आज येता म्हण आमी गायता कलत्या काळजान मंदिरांत हांव येता म्हण गायता आमी खंयच्या काळजान आमच्या कोयारांत येता आमच्या पिरगस कावन्सिलांत येता गोवळी परिशद जावप या आमी खंयची संघटना ICYM YCS मोरियाल सोडायलिटी विन्सेंट दे पावलो बरी आनी कितल्योश्यो आमच्यो सोडायलिटी संस्था आसात संघटना आसात आमी काम करता सेवा करता कलतेपणाची सेवा देवाक मेसवता मोरजेची न्ही कोरजेची न्ही गरजेची सेवा देवाक मेसवता त्या खातीर आज देव आमकां कलती जावंक आपोवणें दिता ही तिनी वचपाक आमकां सांगता तूं कलतो जायनाय जाल्यार मागणें करचें म्हळ्यार कलतें जावचें मागण्या बसूंक तितलें सुलाभ ना रितेनी बसूंक तितलें सुलाभ ना म्हाकाच कळीत आसा हांव कॅरिझमॅटीक रिट्रीटांत एक ब्रदर जावन 1994 95 हांव चिंता 95 गेल्लो म्हाका बसूंक जावना 2-3 दीस बारीक आसतलें कितें म्हळ्यार रितेरीक बसचें मागण्याक बसचें मिसाक येवचें कलतेपणाचो संकेत ना मिसाक येना घरा मागण्याक बसना ह्या म्हाका रितेर गरज ना त्या अहंकाराचो संकेत त्या खातीर आज कलतेपणान आमी देवाक पळोवंक आसा आमी कितें सोगडान घेना आमी नकारात्मक चिंतून जियोवच्या की सकारात्मक चिंतून जियोया नकारात्मक योजना करच्या की येवजण्यो करच्या की सकारात्मक करया बरें चिंतया सबार जाण सांगूंक बरो तो मनीस पाड तूं चिंत तो बरो आमी केन्ना बरी दुसरी बरी म्हूण चिंता देवाचें बरेंपण आमच्या थंय येता आनी आमच्या कलतेपणाच्या ह्या प्रामाणीकपणाच्या मागण्या देव आयकता कितें जाय आमच्या जिवितांत आमकां देवासपण जाय वय आमच्या थंय उदारपण जाय वय प्रामाणीकपण जाय वय कलतेपण जाय वय आमकां हें सक्कट जाय हें सक्कट आमकां देवा थंय घडोवन करता तर आज आमी विचारी जाय आज कलतेपण आनी मोग एकाच नाण्याची 2 मुखां म्हूण येत त्या खातीर ही वाचपां आमी नियाळटना हें आमच्या बॅकग्रावंड आमी मतीन दवरया आनी आमी कलतेपणान देवाचो मोग करया म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास चड तुजो मोग करतलो पण दान धर्म करचे मस्तू जाण आसात ना म्हूण ना संवसारान करतात सोंपरो थोडे बऱ्यापणान करतात थोडे तेची नांवां येजय म्हूण करतात मार्बलार नांव पडत जाय तांकां होगलीक दिते सक्कड आसा पूण तांकां मेळच्या माना वरन चड मान केन्ना मेळटलो म्हळ्यार म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर तुका दिल्लें मिसाव कलतेपणान कर तुका दिल्लो वावर कलतेपणान कर कंप्लेन दिनाका ती येनात आमी आयिल्ल्यांनी खरया कलतेपणान आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या परस चड तुजो मोग करतलो जितलो तूं ओडू तितलो तूं ल्हनविकायेन चल पळय
तितलो तूं ओडू. हांवें पळयल्यात म्हज्या जिवितांत देवाक हांव अर्घ दिता. ह्या म्हज्या युवा मिसावांत आसतना भारत गांवांत म्हाका सगळ्या भारत गांवांत वावर करूंक देवान म्हाका अवकाश दिलो. देवाक हांव अर्घ दिता, देवाच्या उतराक हांव अर्घ दिता. ताजे उपरांत नॅशनल मिटिंगां जावं बरो सगळे गोळी बाब मेळटना मातशी मिटिंगां, इंटरनॅशनल मिटिंगां वॅटिकनाक रोमाक वचोंक म्हाका अवकाश सुमार 3-4 फावटी मेळिल्लो. नॅशनल आमचे इंटरनॅशनल यूथ आसतना ह्या आमच्या एशिया लेवलार थोड्या गांवांक वचोंक म्हाका अवकाश मेळिल्लो. हे सगळें देवान दिल्लो अवकाश, देवाक महिमा. आनी थंय हांवें पळयल्लें आसा तांचे सबार म्हाका ह्यासाकांचे सबार रिलिजियसांचे आनी ते बेडच्या व्यक्तीचे लिडर्स ते पुरो थोडे गोळी बापू, थोडे महाधर्माध्यक्ष आनी थोडे कार्डिनल समेत आमच्या संगात एकलो आसतालो केदाडे ब्रुनीसो. तुमी ह्या वेबसायटार पळयत तो मागीर कार्डिनल जालो. थंय आसले ताजे ते याजाक आनी थोडोसो लोक आनी ताका सिम म्हणून ताजें नांव SIM कितें आसा तें पॅट्रिक सिम कितें सिम आसा तें नांव आनी ताका निमाणें कार्डिनल केलो ताका. आनी ताका कार्डिनल जालो ताचें तें बरेंपण. तो युवा जाणां सांगत येताना आमच्या मिटिंगाक येताना आमी पळोवचें आसलें कितलें घालतेपण ताचें थंय, कितलो मोग ताका आमच्या कोणीय जावन दी वडोवंक नातल्यारय वडोवंक गर्द उलोवची ताची छाती. म्हाका अशें मोग म्हणजे हें सगळें आमच्या जिवितांत प्रेरण आमकां सगळें एक्सपोजर मेळ्ळें तितलें आमकां प्रेरण देव दिता. त्या खातीर हांगा आमी पळयता जितलो तूं ओडू तितलो तूं लनविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. सबार फावटी आमच्या भितर एक स्वभाव आसा, आमकां राग येवचो स्वभाव आसा, शॉर्ट टेम्पर येवचो स्वभाव आसा. संवसार चिंतले बरी चिंती नाका, देव चिंतले बरी चिंत. देवाची चिंतपा दुसरीच. त्या खातीर जितलो तूं ओडू तितलो तूं लनविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव ओडू तरी घरत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा, पातकी पातकाचेर पातक धाडटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक ओकोत ना, कित्याक पोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत. पळया कितें जालां, सर्वेस्पराची पदवी भोव ओडू तरी घालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. तरी घालत्यांनी दिल्ली महिमा. पण सर्वेस्पराची पदवी भोव ओडू तरी घालत्यांनी दिल्ली महिमा. म्हळ्यार आमी घालती जावन केल्ली मागणें. ल्हान भुरग्याचे थोडे मागणें तुमी आयकतात न्हय गी. आमी घालतेपणान करचें मागणें तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा. आज गर्विश्ट जावन आमी देवा म्हाका तुमकां कळीत आसा पारेज्यो मागोवंक गेलो, तशेंच एकलो सुखागार मागोवंक गेलो. कोणाच्या मागणें देवान आयकलें? सुखागाराचें. हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. उडविकायेचें मागणें देव आयकना. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा. पातकी पातकाचेर पातक धाडटा. गर्विश्ट मनशाच्या पिड्याक वखद ना. गर्व एक पिडा, कॅन्सराच्यो बऱ्याकार पिडा म्हजे कडेन आसा कोणें देवान दिल्लें. तूं आसल्यार वडना खालतो जा न्ही. गर्विश्ट मनशाच्या पिड्याक वखद ना, कित्याक कोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत. गर्विश्ट जावं कितें कोटेपण भितर आसा. कोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां, ती पाळां काडूं बारीक कश्ट. थोडे फावटी हें घालतेपण आसतना तुमी अकमान सुसीजय पडटा, बदलाम सुसीजय पडटा, कश्ट सुसीजय पडटा, नेगार सुसीजय हें सगळें आसता. चिसूं दी सोंसलें. कित्याक तुका स्वार्थ कळीत आसा. स्वार्थी जायनाका. कित्याक कोटेपणाच्या जडान गर्विश्ट मनशाच्या काळजा भितर पाळां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. शाणो मनीस, समजोवचो मनीस ओपारी नियाळटा. तो कलतो जावन सांगाता बसता, संवाद करता, विसारता. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. चीत दिवपी कान आज कितें आमी आयकता, सरमोव आमी आयकता, देवाचें उतर आमी आयकता, वाचता, नियाळटा. चीत दिवन आयक जाय. मोल खंय दर न्हय. घरा मागण्या करता चीत दिवन. ते शाणेपणाचे मनशाच्या काळीज ओपारी नियाळटा आनी चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा तो आशिर्वादीत जाता. अशें उद्गार आयच्या अंतर्गीत तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. तुजें उदार देवाचें बिडार खंयचें? आमकां जेजूस आमचें बिडार. सक्रामेंताद्वारे त्या बिडारांत आमी प्रवेश जाता.
नीतिवधू देवाच्या सदरे मुखार संतोषतात, अनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उठतात, देवा गितां गाया, ताच्या नावाक स्तुती करा, सर्वेस्पर ताचे नाव ताच्या मुखार उल्हास करा. म्हणजे सर्वेस्पर म्हणले नाव ते, त्या नावाक तुम्ही महिमा दिया, उल्हास करा. आपल्या पवित्र मंदिरात रावता तो देव अनाथ असो बापोय आणि विधवेचो आधार जावन आसा. त्या खातीर अनाथ आणि विधवींनी आमी केन्ना मागत जाय. निराश्रितां, निर्गतिकां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, कामेरी, शेतकार, सगळ्या लोकां खातीर आमी मागत जाय. अप्रद्या परिवर्तन, निरप्रद्या सुटका खातीर आमी मागत जाय. पूण हांगा सांगता आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथ असो बापोय आणि विधवेचो आधार. तो अनाथांच्या, विधवींच्या आदाराक केदाळा येता. एकसुऱ्यांक रावूंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. एकसुऱ्यांक रावूंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. देवा, तुज्या उदारपणान येतेस्त पावस तुवें धाडलोय. कोरपोनो गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफोळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. देवा, तुज्या उदारपणान येतेस्त तुवें पावस धाडलोय. आज देवाच्या बेसाव, देवाच्या आशिर्वाद पावसा रुपी आमकां मेळटा. कोरपोन गार जाल्लो स्वंत गांव नव्यान सुफोळ देव करता. म्हणजे बिझनेस नासले तो सारकें तो करता. थंय तुज्या परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. तुज्या दुबळ्या धाकट्यांक तूं आधार जावन आसाय. कितलीं सोबीत उतरां पळया. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक तूं बिडार बांदताय. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्रांत तें वाचप, हें दुसरें वाचप. तुम्ही इस्रायल घराबरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारकू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. आज आमचें जिवीत हें आत्मीक आमचे थंय जाणवाय जाय आमकां. बायबल आमकां सांगता क्रिस्ताक तुमी लागीं सरा. निमाणें एक उतर सुम्या सांगी रावन बळवून जाया, ताची पदवेदार सकत तुमची जावन दी. आत्मीक संगती नियाळूंक आमकां आत्मीक सकत जाय. आमचे दोतोर जावं पुरो, आमचे हे देवाचे उतर जावं पुरो. त्या खातीर तुमी इस्रायल घराबरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारकू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. हांगा एक कुडीच्या विश्व्यांनी कांय आमी पारकी ना. आमी इगर्जेक वता आसतना ह्या दोळ्यांनी आमकां जेजू दिसना थंय, पूण आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमचो भावार्थ आमकां हाडटा लागीं. ती सिनाय पर्वत मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ ताणें पळयलें. तुतुरेचो आवाज आनी तरतरवपी उतरांचे घरसणे आयकलें. ती उतरां ताणें आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. तितले एक भयानक तांकां अनुभव थंय जालो. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवन देवाच्या शहराक, सर्गीच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. हांगा कितें करता? थंय मोइशे सिनाय पर्वताक गेल्लो आनी सकयल तांकां असलो अनुभव जालो. ती भियेली. पूण आज आनी एक पर्वत आमकां आसा, जेरुसलेम म्हणलें म्हणून सर्ग, आनी जेजू म्हणलो सोडवंताक ताणें आमकां दिला. त्या जिवन देवाच्या शहराक आमी लागीं सरल्या. कशें? आमच्या कालतेपणान, आमच्या मोगान. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाज्याक जमल्यात. आनी सरकार नांव दाखल जाल्लीं मालगाडीन भुरगीं जमत एकठांय जाल्यात. सर मनशांची जडती करतल्या देवा वचीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या संकर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तापरास अदीक अर्थाच्या शेणायल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. कितें सांगता पळया? थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत सर्ग परबेच्या दाबाज्याक जमल्यात. आनी सरकार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यात. तुमचें नांव बरोबर आसतलें म्हणजे जेजू सांगला. सर मनशाची जडती करतल्या देवा वचीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. सांता भोगता समेर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तापरास अदीक अर्थाच्या शेणायल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमकां मेळ्ळी सुटका. अशें आमी तो सर्गसो आनंद अनुभव जोडतेल्या. म्हणजे जू तुमच्या कांदार घेया उद्गार सांगता आनी म्हज्या लागचे शिका म्हणटा सोमी. कित्याक बोल्या आनी काळत्या काळजो सावन. त्या खातीर म्हणटा जेजू बोल्या आनी काळत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आनी ताचें हांव आमी शिकता. ही वाचपां आमकां ताचें हांव शिकयतात. आयचो वाद येयलो. जेजू आमकां कालतेपणाक आपोवणें दिवचें एक निदर्शन पळयता. एक सब्बाते दिसा जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सगळे ताका पारोक तो कर नासले. पळया,
सगळ्यांचे दिसता ताचे वयर कित्याक कितें सांगता म्हणून ताची शिकोवण आनी थोडे फुडें तो तांकां टीद दितलो त्या शिकोवणेन तो तांकां तांणी कितें उणेपण आसा दाखोवन दितलो. जेवणाका पयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका वेंचून काडतात. तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. पूण जेजू सांगता सबाराक एक आशा थोड्याक इगर्जीन तांचो तुमडो जागो आसा कोणी बसतीत जाल्यार देवा म्हज्या सगळो रागान पेटतात मागीर काय मिसाचें बलिदान पेटयतात. मग अशें भाव भयणीनो कोणी आपयतीत जाल्यार पयली जागो ह्या बसका विसरून काडनाका. जेजू कितें म्हणलो पळय सैरे आपण आपय पयल्या न्हू वयल्यो बसका विसरून काडटा तें पळोवन जेजू तांचे लागीं इवपार दिवून म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळार तुज्या वरवीं चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तवळो तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो बरसो येजमान येवन जागो आकाशोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेवचें पडटलें. म्हळ्यार चड बरो नासता तुवें पोंतार फाटीं वचूंक पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयल्या थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवणें दिल्लो ह्यो तुका सांगतलो इश्टा वयर वचून बस. त्या दुवांसांगाता बसलेल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. म्हळ्यार तुजो मान तूं होगडावन खाणगे नाका. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खलतो करतलो आनी आपणाकच खलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. हांवें पळयलां सबार मिटींग आनी नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल मिटिंगां बरो येता आसतना थोडे आसा तांचे मुखार बसोवन सोडचें मागीर कितें घालें म्हूण तांकां पडोन वचोंक ना. जेजू आमकां सांगता कित्याक सांगता की म्हळ्यार पुणें शिश्टाचार पुरो कडेन जायचे. जेवचे कडेन जायचे, खेळचे कडेन जायचे, मागचे कडेन जायचे, पुरो कडेन शिश्टाचार जायचे. नाजाल्यार कश्ट. कित्याक जेजू सांगता आपणाकच वर्तो करता आमी हांवूच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकय बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें रण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंड्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. पळय कोणाक आपय? तसल्यांक आपय. ग्रेस्तांक आपोवंक वचनाका. कित्याक ग्रेस्त तुका व्हडल्या गिफ्टान दितले तुका पाटी तूं दितलोय आनी येतले तांचे कडेन आसा. तर तूं दुबळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंड्यांक, कुर्ड्यांक आपय. तवळ तुजें रण फारीक करून तांच्या लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. दिताय कोणाक दी, रण फारीक करूंक जायनातल्याक दी. नितिवंताच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. म्हज्या भाव भयणीनो आमकां आज व्हरती शिकवण जेजू दिता. सगळो ही बेश्टेनी जेजू सांगता आमच्या हिरयेकल्याच्या क्रिस्ती भावार्थांत ह्या यात्रेक पयणांत ह्या सर्गराजाच्या पयणांत आमी भाणूक आसा. त्या खातीर आमचें कालतेपण आमचें आशिर्वाद जायचें. आमचें प्रामाणीकपण आमचें आत्मीयपण जायचें. Our sincerity should be our spirituality. Our humility should be our spirituality. मग भाव भयणीनो तर आज आमी नियाळया आमी खंय आसा. जोपर्यंत उतर आमकां नितळ करतात आमचो आकार गर्व स्वार्थ सोडया. आज हांवें पळयलें वस्तू जाणां तांच्या फंक्शनाक आनी चड पयशे वेस्ट करून वचनाका. जायचे फंक्शन नाका म्हण हांव सांगना पूण थोडी कितें करतात जावं बरो कोडी येना नासल्या स्नेहालया आश्रयाक तुवें खर्चूचो 3 टन 5 लाख या 5 टन 10 लाख थोड्या ल्हान प्रोग्रामाक जावं बरो काजार आमी करता एक संतोशो सक्रामेंत उरलेले आमी जावं बरो कुंभार आनी उरलेले मस्तू गडदाड्यान पयसो वेस्ट करी जाय म्हणटा. एका दिसाक हांव केदाळे पळयता स्नेहालयाक वेताना तो भाव ताणें करचें मिसांव कितलेशा लोकांक ताणें वाडचे हर एक दीस इतलो तांदूळ जाय ताका आनी सबार विन्सेंट डे पॉल जावं बरो पॅरिश कावन्सिलान जावं बरो पिरगज ICYM YCS जावं बरो सबार जाणांक हांवें पळयलां थंय वचून एक मजत दिवची भारी बरें काम कालतेपणाचें काम तें.
तशेंच वायट डव संस्थो आमचे कॉरेन रस्किना तेजे कुटुंबांनी ट्रस्टी चलयतात तेय तशेंच सबार जाण हांवें पळयलां सियोन आसरो जावं पुरो हें म्हाका कळीत आसलें सबार मादर तेरेजाच्या पडयेळां ती आसा हांगा बेंगळुरू ह्या आमच्या हरिहरांत ती आसा थंय वचून मजत दिवची कित्याक तितलो तांदूळ गरजेवंतांक आमी दिया कश्टांत आसलेल्यांक आमी दिया आज कितलेशे लोकांक बूक काडून घेवंक युनिफॉर्म काडून घेवंक ह्या इस्कॉलाक वचून बारीक कश्ट आसा सांगनात पूण आमी सोदून काडूंक जाय त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो अनाथ आसात विधवींचे अनाथ आश्रय आसात प्रायवंताचे आश्रय आसात आमकां बरें करूंक मस्त अवकाश आसा होगडावंकय अवकाश आसा तर आज निर्धार आमी घे जाय सोमी असो आमी मोग करता आमचे फोकस जेजू जाल्यार आमी होगडावंक नजो आमी बऱ्यापणाक उपयोगसी जाय कश्ट आमकां नासलें पावोवं जाय कालतेपणाच्या जिविताद्वारे बरी समाज भावबांदवपणाची समाज आमी बांदून हाडी जाय त्या खातीरच आमच्या बिरगस कुटुंब ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या संघटना संघ संस्थे आमकां मजत दितात तर मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र तुमच्या सक्तेन बरया बरी मये बरी सांता भक्तां बरी आमी कांती जावया देवाच्या मोगान बरया आमचे जिवीत मागण्यान भावार्थान देवाच्या उपदेशाच्या आदाराचेर सक्रामेंतान जियोन ताका साक्ष जावया एक दीस सर्गा त्या राजाचे सुख संतोष आमी भोगया सर्वेस्पर बाबा गणित कावळदारा तुका अर्घ मंगळापणी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ परगट करचें भाग तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दिता म्हजी अस्कत काय मोक्षी ह्या म्हज्या लोकांची अस्कत काय मोक्षी आमी सक्कड अस्कत आमच्या थंय स्वार्थ आसा गर्व आसा पातकां आसात ह्या संवसाराचे अनैतीकपणाचे छिंप आमचे थंय आसात आमचे कोड मोत ओतमो नितळ कर तुज्या पुता जेजूच्या अमूल्य रगत बापा आमच्या एकले वयर शेणाय रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सन्नांनी जेजू विशेष बापान हांव अरियेका भाव भोवडा तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता ह्या जाग जावन तुवें सांगलां कितें तूं बांदताय तें बांदता सोडयता तें सोडयता रुपये बागार म्हजें तें ना तुज्या नांवान कोरडे पडोवन दित थोड्डे उठोवन सोदून दित मोने उलोवन दित बेरे आयकून दित हारीगार गोड जावन दित मरणांती पिडे कोणाक जाली हांव गडात हांव आयसीयू एमआयसीयू एनआयसीयूंत आसची जेजू ह्या क्वॉरंटायन जावन आसची गोड जावन दित उतर प्रेम आंतुरणाच्यान मोतीक शांती समाधान ताका लाभोवन दी ही सुवात आयकून जेरियेतली काळजां मनां नवीकृत जावन दिता जेजू संवसार जेरियेक टिमांचेर सुवार्थ परगट करचे पंगडाचेर ब्रदरांचेर रिलिजियसांचेर ह्या साखांचेर ह्या तसल्या मंदिराचेर तुवें आशिर्वाद देंवोन दी आमच्या हर एक इगर्जेचेर तुवें आशिर्वाद देंवोन दी ज्या इगर्जेनी नासमाधान आसा ते पवित्रत्व काम कर कालतेपणांनी मोग असो काम करून दी त्या काळजांनी नवें सावन देंवोन येवन दी जेजू वयर एका DSCCचेर तुजें आशिर्वाद घाल थंय बरे गोड हितू नमयार खंय गोड ना त्या DSCC बरो गोड हितू नमयार एक गोडल्यांचेर ह्या पवित्र सभेचेर पवित्र सभा तुजी जावन आसा सोम्या तुजी कूड जावन आसा ह्या कुडीचेर सान्ने जावन आसा आमी एकामेका मोगान मागण्यान भावार्थान जिवंक करपा दी हर एक अंकर बंदडो अहंकार संवसाराचो काडून उडय हर एक नेगेटिव्ह या नेगेटिव्ह आयडियोलॉजी पयस कर हर एका राजकीय फुडाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी भयोत्पादनांत असल्या फंडामेंटलिझम ह्या आमकां आमच्या दाडगळचे जावन तूं राखोनोर असली काळजां मनां नवीकृत कर खंय सकट सुवार्थ परगट जावन त्या जाग्यांनी सुवार्थ परगट जावन दी सर्वेस्परा उक्तो कर तुजो सर्ग आशिर्वादीत कर तुज्या पोरजेक आनी ज्या कोणाक ह्या घडयेक भलायकी जाय समाधान जाय तें तूं फावो कर जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजू उतरां तुमकां भलायकी रक्तान तुमकां सुटका टच देम लॉर्ड इग्नाइट देम लॉर्ड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाप फ्रँकलिन सोजू शो मोगादी येसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसामा खातीर तुमी मागा आनी जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी मुखार करात विशेश बाबान हो म्हजो संदेश परगट करता दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तांचे एक कुटुंब आसा विनोद गंगोळ्ळी तांचे कुटुंब ताची भुरगीं आनी तूं अविनाश अनुभवी सांगाता मेळोन ही सुवार्ता करता तांच्या खातीर तुमी मागा आनी तांकांय तुमचो पाठिंबो आदार दिया तशेंच मोगाच्यो भाव भयणीनो ह्या सुवार्थ्याद्वारे तुमकां बरेंपण जाल्यार तुमी हांगा संदेशाद्वारे सांगयेत या आमकां फोन कर सांगयेत ह्या तुमची कितें तेसां आसात आमच्या WhatsApp ग्रुपाचेर तुमी धाडयेत परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक बरो संदेश बरो आयतार हांव आशेतां आनी हो संदेश तुमच्या जिवितांत प्रेरण जावन सोम्या खातीर जीव तुमकां कृपा आनी तारण मेळोवन दी म्हूण मागता आमेन.